नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। शेतकारांची ताक वाडोवपा खातीर सुरू केल्ल्या किसान सन्मान निधी योजनेच्या फाटभुंयेर 9.4 कोटी शेतकारांक 20,000 कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची 18वी खेप आयज प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली। तेच प्रमाण नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची 5वी खेपय आयज प्रधानमंत्र्यांनी शेतकारांक भेटयली। त्याचे वरवीं 2,000 कोटी रुपया शेतकारांमेरेन पावयले। 1,920 कोटी रुपयांचो 7,500 योजने खातीर लागपी निधी शेतकी पायाभूत सुविधा योजनेखाला वितरीत केलो। मुखेलमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत पुराय महाराष्ट्रात वितरीत जावपी 3 मेगावॅट सौर ऊर्जा योजनेचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी लोकार्पण जालें। ह्या वेळार माझी लाडकी बहिणीच्या लाभार्थ्यांचो भोवमानय जालो। जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है, कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्र भेटेर जगदंबेच्या देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेतलें। उपरांत संत सेवालाल आनी संत रामराव महाराज हांचें दर्शन घेतलें। बंजारा समाजाचे संत रामराव महाराज हांणी जगदंबा देवीच्या देवळाची स्थापना केल्ली। ठाण्यात माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या लाभार्थ्यांनी तांकां मेळिल्ले मजती खातीर सरकाराचे उपकार मानले। पैदा होने तक वे पैसा देते, फिर किसी के पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं रहता था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकती थी लड़की। अभी बहुत सक्षम हो गई है, लड़की भी पढ़ सकती है और घर वाले भी उनको पढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो योजना चालू किया है वो लाडली बहन का है, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या सगळ्या 90 सुवातां खातीर एकोड्या पावंड्यार आयज मतदान सुरू आसा। दनपरां 1 मेरेन 36.69% मतदान जालें। सकाळी 7 सुरू जाल्लें मतदान सांजे 6 मेरेन चलतलें। 2.3 लाखा परस अधिक मतदार 1,031 उमेदवारांचो राजकीय फुडार थारायतले। राज्यात 20,632 मतदान केंद्रां उबारल्यात। स्वतंत्र आणि निष्पक्ष मतदान जावपा खातीर मतदान केंद्रांचेर वेबकास्टिंगा सयत सुरक्षेची व्यापक व्यवस्था केल्ल्याचे हरियाणाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अग्रवाल हांणी सांगलें। गोरवा सांबाळ खात्यान अखिल गोंय पोल्ट्री फार्मर्स आनी ट्रेडर संघटनेच्या पालवान कोंबड्यो पालन क्षेत्रांत नवे उद्देजक तयार करपा हेतान फोंड्यां खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय योजनेखाला ही कार्यावळ जाली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार गोरवा सांबाळ खात्याचे संचालक डॉक्टर नितीन नायक, वखदा आनी अन्न प्रशासनाचे संचालक डॉक्टर श्वेता देसाय, अखिल गोंय पोल्ट्री आनी ट्रेडर संघटनेचे अध्यक्ष जयकृष्ण नायक हाजीर आशिल्ले। संस्थेचे पदाधिकारी, वांगडी आनी व्यावसायिक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कन्सेप्टाच्या सकयल बाब जयकृष्ण नायक हांणी तुमकां एक्सप्लेन केलें की ह्या बिझनेसान कितले पोटेन्शियल आहा तें आनी ह्या बिझनेसान कशा पद्दतीन आमी इनकम करपाक शकता। एक म्हणजे जेका आमी म्हणटा की पोल्ट्री बर्ड, चिकन जे आमी कोंबडी खाता ती कोंबडी डायरेक्ट, आनी सेकंड वन इज एन एग्स म्हणजे डेलीची रिक्वायरमेंट कितली। तो आत्ता जे चिकनाची रिक्वायरमेंट सांगतालो ही बी अंदाजान आणि एग्साची रिक्वायरमेंट सांगतालो पळय ती अंदाजान। पण आमी जर एक्चुअली पळयत जाल्यार क्रोर्स ऑफ रुपीज पर डे हो बिझनेस आमी आमच्या सायडींतल्या स्टेटींत दिता। कित्याक तर आमी काम करिना म्हणून हो क्रोर्स ऑफ डेली क्रोर्स ऑफ रुपीज आमी डेली हे दुसऱ्या स्टेटींतल्या फार्मरांक दिता। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड आनी कृषी खात्यान तेल ताड लागवडीचें आयोजन केल्लें। शिगांव पाटील फार्मात ही लागवड केल्या। सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। कृषी खात्याचे उपसंचालक नितीन बखले, शिगांव कुळेचे सरपंच गोविंद शिगांवकर, काले पंचायतीचे सरपंच नरेंद्र गांवकर,
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेडचे महासंचालक समीर पै रायकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। तेल ताडाची लागवड करून उत्पादन घेतल्यार शेतकऱ्यांक लाव जातलो आणि तेल आयात करपाची गरज पडची ना, जाका लागून देशाचे चलनूय वाचतलें अशें सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी सांगलें। एकदा जेन्ना पळय इन्वेस्टमेंट करता आनी एकदा आमी कसलें पळय जेन्ना पळय काम करता आनी कॅपिटल इन्वेस्टमेंट करून म्हणा जावं कितें ते साधारण सहजासहजी 30-35 वर्सां कोण उत्पन्न दिना। एकदा लायतरी 30-35 वर्सां उत्पन्न दिवपी हे प्लांटेशन जे पळय आसा पळय न्ही, आतां आमी आतां विचार करपाक पळय जमल्या सगळ्यांक। काल मुद्दाम करून जेन्ना म्हजे कडेन पळय तो कार्यक्रमाचो प्रस्ताव येता तेन्ना सांगलें की खंयच्या जाग्यार आमी हे लावपाक शकता, त्या जाग्यार खंय कार्यक्रम जर घेतलो जायत जाल्यार तो कार्यक्रम आमकां अटेंड करपाक थंयचे लागींचे जे पळय कोण शेतकरी आहा इंटरेस्टेड त्या शेतकरी येयले जाल्यार बरें जातलें। आतां आमी समज एक 6 जाणांनी ठरयलें धरुया हात वयर काडून, तितले 3 जाणांनी सुद्दां लायले जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलो अचिवमेंट जातलो। इटलीच्या नौदळाक सायबर संरक्षण हो संरक्षणा खातीरचो नवो वाठार आसा अशें इटली नौदळाचे मुखेली व्हायस एडमिरल आवेरेलियो डी कॅरोलिस हांणी सांगलें। ITS केवोर ही इटलीची बोट मुरगांव बंदराचेर आयिल्ले कडेन तांणी पत्रकार परिशदेंत थळाव्या पत्रकारां कडेन उलोवप केलें। आयज आनी फाल्यां भारत आनी इटलीच्या नौदळां मदीं भारतीय महासागरांत द्विपक्षीय नौदळ कवायत जाता, ते खातीर ते 1 ऑक्टोबरा सावन गोंयांत आसात। Picked up some years ago, and we must say that up to 2 years ago, there was a significant constant decrease of pirate attacks in this particular area, although there are other areas in the world where the problem is still significant, such as the Gulf of Guinea and the Strait of Malacca. But still, what we have seen happening in the Somali basin in particular is that with the reduction of flow of commerce through the Red Sea owing to the Houthi threat in the area, most of the shipping has been diverted through the route of the Cape of Good Hope, and this in some way might have fueled again a comeback of piracy in the area, and we have seen the Indian Navy particularly active, and I must say that they are doing an excellent job. And at the end of the day, it's called the Indian Ocean, not by chance. आणि आता खबर मखरांची। नवरात्रांत गोंयांत फोंडे म्हालांतल्या देवळांत मखरोत्सव जाता। देवीची मुर्ती मखरांत बसोवन धोलायतात। मखरोत्सवा खातीर गोंयाभरांतले भावीक देवळांनी वचून देवाचें दर्शन घेतात। आयज पळोवया मडकयच्या नवदुर्गा देवीचो मखरोत्सव। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्रांक सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।